Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Jesu karga. Jesu moima. Jesu dinwas. Bapak karga. Bapak moima. Bapak dinwas. Putak arga. Putak moima. Putak dinwas. Powitotmya karga. Powitotmyak moima. Powitotmyak dinwas. आम्ही सुरवात एक थोडो वेळ मागणें करूया. मोगाळ बापा, हो दीस तुवें आमकां फावो केला. ही घोडी तुवें आमकां फावो केल्या. हें तुजें उदारपण, हें तुजें मोगाळ दयाळपण तुवें आमकां दिलां. तुजो मोग अणभवपाक आनी तुजो मितमेर नासलोलो मोग अणभवपाक तुवें आमकां सगल्यांक हांगासर आपयलें. आनी आमी ह्या तुज्या उल्याक कान दिवन हांगासर आयल्यांत. आमच्या मोनाची नवसरणी करपाक. मोगाळ बापा, आमच्या जिवितान आमी जायतें आमकां जाल्लें जाय, पूण आमकां खंय सुरवात करूंक जाय ती एक एकदां कळना. त्या पासत आमी हे असले सुवातेर येतात कित्याक आमकां शिकपाक जाय देखून. आनी आमकां तुज्या उतरा भायर आनी तुज्या पवित्र आत्म्या भायर आमकां कोणूच बरे तरेन शिकयना मोगाळ बापा. तर ह्या वेळार आमी सोजमोतांव आनी सोतमानतां तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्या उदेशी तूं आमकां शिकयतलो. आमकां जण एकल्याक ह्या भाव भयणाक आनी म्हाकाय बीन जें कितें जाय तें तूं बेस बरो जाणा. आमी घोडेक नोको जायत आमकां कितें जाय तें. आमी घोडेक कन्फ्युजन हो घुसपागोंदळाक आसत, पूण तुका बेस बरी खबर आसा आमकां कितें जाय तें. मोगाळ बापा, आमच्या मोनाची नवसरणी करूंक ह्या तुज्या उतराची आमकां गरज. हें उतर आयज तूं म्हज्या तोंडांतल्यान उलयतलो. हांव म्हज्या तोंडांतल्यान म्हजें अशें कांयच उलोवचो ना, पूण जें उतर येतलें तें तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा वरवीं येतलें. तुका आर्गां दिता. ही तुवें शिकवण उदाहरणां बराबर गोवायक्यां बराबर सादी आनी सगल्यांक सोजमोता तशी केल्या म्हणून आमी तुका आर्ग दिता, तुका दिनवासताय. हें मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन. थँक्यू जिजस. तर सकाळीं सिस्टर आमकां कितें शिकयताली? पयलीं कितें शिकयल्लें स्टार्टींग? इटर्नल लायफ. तेज पयलीं मोग न्हू. आनी तो केसो मोगू? मीत मेर नासलोलो मोग न्हू. एक सायडीचो एकाच वदान वन वे ट्रॅफिक. सारकें न्हू? वन वे ट्रॅफिक. ओके.
एक वोद्दाचो मोग म्हणटाय ती भाशेन तूं कितें करूं म्हाका पडना पूण हांव तुजो मोग कोता. हें कंडिशन न्हू. तूं कितें करूं तें म्हाका पडना पूण हांव तुजो मोग कोता. हे भाशेन कोण म्हणटा? देव म्हणटा, जेजू म्हणटा न्हू. ओके. तूं कितें तुगे केसलो हें आसूं पूण म्हाका तुजो मोग आहा. ओके. सो हेका लागून आमी स्क्रिप्चर उडो गेल्लो न्हू सिस्टरीन जॉन 3:16 काडया आन कडेन. कित्याक हें उतर आमचे भितर सारकें रिगपा जाय. पोत्तून पोत्तून तेजें नियाळ केल्यार आमकां कितें येता? भावार्थ येता सारकें. आनी हें उतर हांव जाल्यार मुगे भाशेन जेन्ना हांव नियाळ करूंक बसता हांव तें उतर अशें करून घेवन बसना की हें हांवें पयरीं घेयलो मरे हें हांव जाणा. ओके. अशें करून घेवन बसना तें हांव म्हणटा हें म्हाका आज न्हेलें स्क्रिप्चर तशें आमी घेवन बसपा जाय तें. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. वाच स्लो वय कोंकणी स्लो वाच. John chapter 3 verses 16. Corinth. सिस्टर एक मायक देन. Yeah, I've got. Corinth त्याचेर भावार्थ ठेवतात ती दोर एक मनशाक Corinth त्याचेर भावार्थ ठेवतात ती दोर एक मनशाचो नाश जायना जावंक. ओके. पुरो कोरिन्थ ताचेर भावार्थ दवरता ती मनशांचो न्हू त्या मनशांचो नाश जावचो ना. हां. ओके. ताचेर भावार्थ कोणाचेर भावार्थ? जेजूचेर न्हू. येस. ओके. ती मनशां तांचो नाश जायना जावपाक न्हू. येस. मुखार कितें? पूण तांकां सासनीक जिवीत मेळचे मेळच्या खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. ओके. आतां हांव हें उतर नियाळटालो जायत पावटी आनी म्हाका अशें करून एक रेवल्युशन येयलें. आतां हांव हें शेअर कोत्ता. ओके. सो देव म्हणटा देव आनी पूत बाप आनी पूत दोगांनी एकमुखाक उलयताय. ओके. आतां हें केन्ना संवसार रोजच्या आदीं ते उलयताय अशें. ओके. संवसार रोजच्या आदीं ते उलयताय आनी कितें म्हणटा बापू ओ थिंगा संवसार चोयला तो संवसार चोयल तुवें म्हणटा. पूत म्हणटा वय त्या संवसारां तुवें वचपा जाय. ओके. पूत म्हणटा डान वयता. ओके. आमगे जाल्यार भुरगीं कितें म्हणटाय ओ आमी कितें म्हणटाय आमकां कोणें वडिलांनी कितें सांगिल्लें जाल्यार आमी कितें म्हणटा हालीं हांव कितें वयतलो थिंगा सगळें पातकी. ओके.
ते सगळे पातकी आय थिंगा तूं थिंग म्हाका वच म्हणटा तुका जाय जाल्यार तूं वच अशें म्हणाली. थँक्यू जिजस. पूण हो पूत कितें म्हणटा वयता. ओके. संवसार रचच्या आदीं ही घोडणी तेंगेली हो प्लॅन तेंगेलो तिगायलो मेळोन पवित्र आत्मो थिंग आहा. ओके. पवित्र आत्मो कितें म्हणूंक लागलो हांव तुका ते सुवातेर गेल म्हणटरी मुगेलो तुका सदां आदार आहा आसतलो. ओके. सो जेजू येता संवसारां आनी आमी आतां कितें वाचलां थिंगा मनशाचो नाश जायना जावपाक न्हू. Yes. जेजू ह्या संवसारां येयलो आमची सोडवण करपाक. सारकें. होय. आनी तेका आमी वडो सिस्टर म्हणटाली कितें मिशन आसलें तेगेलें मिसांव कितें आसलें संवसारां येवपाक मिसांव कितें आसलें. हय आमी खूंय आसलो तरी सोडवण करपाक जाय जाल्यार पातकाचे गुलाम न्हू. आमी एक गुलाम एसो आसलोली न्हू. Yes, in nature. ओके. तो सैम जो आमकां आदवांचो म्हणजे आदावां केसो रचलेलो पयलीं हय मातयेचो. पूण ओके आमी ते स्क्रिप्चर घेया पयलीं. ओके. जेनेसीस उत्पत्ती चॅप्टर 1:26 थिंग या. थँक्यू जिजस. I have to say. देवान म्हणलें देवान म्हणलें आमच्या रूपाचो आनी आमच्या सारको मनीस रोचुया. ओके. राव पुरो. थँक्यू जिजस. देवान म्हणलें. ओके. चया. देवान म्हणलें आमच्या सारक्याचो आनी आमच्या रुपाचो. हे आमचे म्हळो कोण. बाप पूत पवित्र आत्मो तिगांनी मेळोन कितें कोताय ते मिटींग घेताय पयलीं न्हू. ओके. एक मिटींग घेताय एक कॉन्फरन्स घेताय. आमी संवसारी नोदरेन चयताय जाल्यार आतां आमगे जायते कडेन कॉन्फरन्स जाताय. ओके. सो जायते कडेन कॉन्फरन्स जाताय थिंगा ते सगळे डिस्कस कोताय न्हू थिंगा न्ही भासाभास कोताय एकमुका कडेन न्हू. सो ते भाशेन हे भासाभास कोताय आतां बाप पूत पवित्र आत्मो कितें म्हणटाय ते आमच्या सारक्याचो आमच्या रुपाचो मनशाक रोचुया. ओके. कोण एकलो हॅट्ट म्हणटा म्हणटा ना 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 एश म्हणटा ना तिगांनी एक मोनाचे. थँक्यू जिजस. हय. आतां आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया म्हणटा. आतां तो हुंयची भाशेन आमच्या आपल्या सारक्याचो. आतां तो म्हणटा आपल्या सारक्याचो आमच्या सारक्याचो आनी आमच्या रुपाचो मनशाक रोचुया म्हणटा न्हू. आतां तो हुंयची भाशेन तो आमच्या सारक्याचो आनी हुंयची भाशेन तो आमच्या रुपाचो मनीस देवा भाशेनी हुंयस तो. थँक्यू जिजस. आमी मनीस म्हळ्यार देव पयले सुवातेर देव म्हळ्यार कोण. देव म्हळ्यार कोण ना. आनी एक आहा तेका. देव म्हळ्यार आत्मो न्हू.
देव म्हळ्यार आत्मो न्हू. हां, देव आत्मो. देव आमकां दिसता. No. मागीर तो कितें जालो? Atma. आत्मो. ओके, उडासलो न्हू. देव म्हळ्यार आत्मो. गॉड इज स्पिरीट न्हू. Yes. आतां देवान म्हळ्यार आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया, आमच्या रुपाचो मनशाक रचुया म्हणटा तो मनीसूय कितें जालो? देवा सारको. देवा सारको. मनीस कितें म्हणपाचो? मनशाकूय कितें म्हणपाचो? देवा सारको. आत्मो न्हू. मनीसूय आत्मो. Yes. ओके, आमकां कूड आहा. ओके, पूण आमकां एक आत्मा आहा आनी मन आहा. ओके, आमकां आत्मो आनी मन आहा. Okay. Okay, 1 Thessalonians 5:23. May the God of peace himself sanctify you internally, and may your spirit and soul and body be kept sound and blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. ओके, थँक्यू जीसस. सिस्टर कोंकणीन वाचता आयकू अनकोडे. हें म्हाका तितू कळपाना कोंकणीन. थँक्यू जीसस. ओके, मे द ओके अनको वाची थोडे थोडे वाचया. Okay. May the God मे द गॉड of peace ऑफ पीस म्हणजे शांतीचो देव sanctify सँक्टिफाय तुमकां पवित्र करूं तुमकां eternally, इटर्नली सासनाक and may your आनी तुमी spirit आनी तुमचो आत्मो and एंड आनी soul मन and body आनी कूड be kept सुरक्षीत दवरूं sound सावंड म्हणजे सुरक्षीत दवरूं बरी and blameless आनी Blameless. खोतावीण at the coming. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त येवच्या पर्यंत. Yes. थँक्यू जीसस. Thank you, Jesus. आतां हिंगा कितें म्हणटा? तुमचो आत्मो मन आनी कूड तुमची सुरक्षीत दवरूं. ओके, हे मनशाचे 3 भाग आत्मो मन आनी कूड. कितले भाग? 3. 3 भाग. मनशाक कितल्या भागांनी डिवायड केल्लो आहा? Body, soul, 3 भागांनी. body, soul and mind. बॉडी स्पिरीट. ओके, पयली स्पिरीट. Spirit. सदां स्पिरीट पयलो येता. ओके, स्पिरीट, सोल आनी बॉडी. आमचो 1/3 म्हणटाय ते भाशेन 1/3 पार्ट आमचो स्पिरीट म्हणजे आत्मो. ओके, तो आत्म्या भितर एक आमचो आत्मो आहा स्पिरीट आनी आमचें मनूय स्पिरिच्युअलूय येता. ओके, आतां आत्म्या भितर ओके आमकां थँक्यू जीसस. आतां आमकां कळ्ळें न्हू मनशाक 3 भाग आहा. Way. ओके, आतां मनीस आत्मो आनी मन एक सूट आहा तेका रावपा. Body. एक घर आहा तेका रावपा. Body. तें घर म्हणल्यार आमची कूड. ओके, आमची कूड म्हळ्यार आत्म्याक आनी मनाक रावपाची सुवात. ओके, Okay. कूड म्हळ्यार आत्म्याक आनी मनाक रावपाची सुवात. ओके, आतां आमकां नांव दिल्लें आहा न्हू. दर एकल्याक आमकां नांव दिल्लें आहा न्हू. Yes. आतां तें नांव कोणा दिलां? कुडीकू ओ मनाकू ओ आत्म्याकू? Atmyak. सारकें, आमचें नांव आहा तें आमगेल्या आत्म्याक दिलां. थँक्यू जीसस. Thank you. प्रेज यू जीसस. आतां ना जाल्यार कितें जाता चोय? आतां समज तूं एक मनीस मोत्ता. ओके,
सो तेका कितें म्हणटाय त्या मनशा नांव घेवन उलयताय तेका हाडलो म्हणून वो तेगे कूड हाडली म्हणटाय Body. Body. कूड हाडल्या काय म्हणटाय न्हू बॉडी हाडल्या तेगेली हय अशें करून म्हणटाय न्हू कित्याक तेगे नांव तें आत्म्या आसलोलें कुडी नासलें ओके थँक्यू जिजस Thank you, Jesus. सो आमी पळयलें आमकां देवान आमचो मोग केलो पूण आमी हिंग कित्याक येयलें आमकां कळपा लागून आतां पवित्र आत्मा आपल्या जायते भाशेन वता आमकां ओके हांवें कांय प्लॅन केलो ना हांवें कांय हें केलें ना फकत पवित्र आत्म्याको आदार मागिला आनी तो आतां भितरल्यान प्रॉम्प्ट कोता खुंयच्यान वचतें ओके थँक्यू जिजस Thank you, Jesus. सो आतां आमी हे भाग चोयले आतां हे शॉर्ट चोयलां आमी ओके हितून डिटेल गेलो ना ओके डिटेल दुसरी पार्टी पासून वचपा जाता ओके थँक्यू जिजस Thank you, Jesus. सो आमकां देवान आपल्या सारक्याची रोचल्याय न्हू आमी जेनसीस 1:26 गेल्लो न्हू होय. ओके आपल्या सारक्याची रोचली होय. आतां आपल्या सारक्याची रोचून तेणें कितें केलें तें चोया न्हू कित्या लागून रोचलें आमकां ओके 1:27 जेनसीस 1:27 कितें म्हणटा तो चोया देवान आपल्या सारकी मनशांक रोचले देवाचे सारको ताका रोचलो दादलो आनी बायल ताका रोचली हय थँक्यू जिजस Thank you, Jesus. देवाच्या सारको ताका रोचलो दादलो आनी बायल ताका रोचली ओके दादलो आनी बायल ताका रोचली म्हणटा तो फर्स्ट इन्स्टिट्यूशन ऑफ मॅरेज न्हू Yes. आमकां हिंगा दिसती पडटा ओके लग्नाचो संस्कार ह्या लग्ना संस्काराक कितू जाण इनवॉल्व आसताय 3. तीग जाण कोण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा थँक्यू जिजस बाप एक्चुली लग्न बाप पूत पवित्र आत्मा ते सारकें आनी कोण आसता जेजू क्रिस्त ना पूत तुम म्हणलो ओके बाप पूत पवित्र आत्मा आनी कोण लग्ना कोण आसता हां बायल घोव आनी देव ओके देव म्हळ्यार ती फॅमिली बाप पूत पवित्र आत्मा ताका आख्खो देव उमडया चल ओके देव आहा बायल आहा आनी दादलो आहा न्हू होय. ओके आतां देवान आदामां रोचलो पयलो आदामाक रोचलो न्हू फर्स्ट आदामाक रोचलो होय. ओके थिंग बरयलां दादलो आनी बायल रोचली पूण देवा एक दीस म्हळ्यार 1000 वर्सां आनी 1000 वर्स म्हळ्यार एक दीस ओके सो देवान आदामा रोचलो आनी सगळे ताका पयलीं रोचून दवरलोलें न्हू आं कित्या लागून रोचून दवरलो ताका पयलीं सगळें मागीर कित्याक रोचुना आं त्रास नाकाय म्हूण हय सारकें त्रास नाकाय ताका न्ही कित्याक आरे तेश कोन्न देवागे कित्या लागून तें आतां त्रास नाकाय ताका मातशें त्रास दिवपा नाकाल्ले आं कितें अशें तें आतां हें सगळें इंटराक्शन आं तुमचे वरवीं हांवूय शिकता म्हाकाय शिकपा जाय ओके सो आतां त्रास नाकाय म्हूण हें बरें आं ओके त्रास नाकाय ताका आनी कित्याक त्रास आमी म्हणटाय न्हू बायले आनी कित्याक त्रास ओके काडया प्रेशर कुकर वॉशींग मशीन ते भाशेन हें देवा गेलें थँक्यू जिजस तो म्हणटा सगळें उदो आनी जनवरां सगळें कोण पयलीं दवरलें थँक्यू जिजस हय मागीर मनशां रोचलो नाजाल्यार मनीस कितें कोता आसलो सपोज तूं ताका वोद रोचुना आं तें आरे देवा भूक लागल मरे हुंया जेवण उदो जाय आसलो मरे हुंया ओके हें म्हणटा आसलें न्हू पूण
आतां हांव म्हणटा हें सगलें हातोरिकी आसून आमगे कंप्लेन थारताय No. आं No. कंप्लेन हांय थांबनाय ती चालू हाय आजून थांबताय न्हू No. थँक्यू जिजस हूंय तरी आमगे करेक्शन करपा जाय न्हू Voy. हय कित्याक देवान आमकां सगलें रोचलां सगलें दिलां सगले वाटेन तेणें आमचेर आशिर्वाद घायला आनी आमकां बेसांवांनी बोल्लें ओके आतां दादलो आनी बायल तांकां रोचलीं आनी मागीर 28 चोया जेनेसीस 1:28 आशीर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें सोडात आनी वाडात प्रितुमी बोरात आनी तिका तुमच्या हातांत काल दवरात समुद्रांतले मासलीचेर अंतराचेर सुस्काराचेर सुकण्याचेर सुकण्याचेर आनी प्रिथिमेचेर जे तेले मनशां जातीनाचेर तुमचे दोनीपण चलोयात थँक्यू जिजस ओके आतां हें सवका वाचया ओके पोत्तून वाच ओके आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें सोडात आतां राव आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें हा न्हू म्हणलें न्हू येस आं देवान आशिर्वाद घालून तांकां म्हणलें ओके म्हणजे चोय आतां हिंगा देव आशिर्वाद घान कित तरी म्हणटा ओके येस तो हिंगा आमकां कितें शिकयता देव आमकांय कित तरी म्हणपाची गरज आहा न्हू येस आं आशिर्वाद घालून ताणें म्हणलें ओके येस आशिर्वाद घालून ताणें म्हणलें ओके आतां आमी कितें म्हणटाय आमगे जिवितांक न्हू ओके ओके आमी कितें म्हणटाय आमगे जिवीत देवान आशिर्वाद घालून ताणें म्हणलें ओके तो कितें म्हणटा तो चोया सोडात आनी वाडात चोडात आनी वाडात पयलो आशिर्वाद न्हू Yes. चोडात आनी वाडात थँक्यू जिजस सो प्रितुमी बोरात प्रितूम बोरात आनी तिका तुमचे हाता काल दवरात आनी तिका तुमच्या हाताकाल दवरात ओके आतां हें चोय प्रितूम बोरात म्हणल्यार कितें आमी मनशा वरवीं प्रितूम भरपाची ओके आमकां जो अधिकार दिला रोज आमी प्रोक्रिएशन म्हणटाय तेका ओके मनीस लग्न जाता आनी मागीर तेगे भुरगीं जाताय न्हू येस ओके सो तो आमकां आशिर्वाद दिला भुरगो जावपाचो न्हू वय ताचे वरवीं आमी प्रितूम भरपाची ओके या सारकें न्हू वय आतां प्रितूम बोरात म्हणलें तेणें मागीर कितें म्हणलां आनी तिका तुमच्या हाताकाल दवरात तिका तुमच्या हाताकाल दवरात म्हणजे आतां हिंगा दर्या इंदूर चड जाल्याय इंदूर ओके ओके सो इंदूर थोडे करपाक कोणा हाती आहा in our hand that God has given us the authority to do it. Thank you, Jesus. आतां दर्या सोरोप चड जालें देंवोवपाक कोणा हाती आहा In our hand. आमच्या हाती न्हू थँक्यू जिजस सो हें सगलें आमकां आहा पूण आमी बोलते आटेन वयताय ओके Yes. हे मनशा सगलें आमकोडे आहा पूण आतां डिफरंट मनशान आपल्यागे येवजणेन वो सैतानागे बुद्ध घेवन आनी कितें कितें काडलां सो तितून वयची न्हू ओके थिंग गेल्यार टॉपीक भायर वयता ओके थँक्यू जिजस सो देवान आमकां आशिर्वादान बोल्लें आनी प्रितूम बोरात
आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. हें आमकां तेणें आशिर्वादां दिलां न्हू. येस. ओके, मुखार. समुद्रांतले मासलीचेर, आं, सोमदेराचे मासळेचेर, अंतराचे सुकण्याचेर अंतरोलाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतले जियेतल्या मनशां मन जाणट्यांचेर मोनजातीचेर. मोनजातीचेर तुमचे दोनीपण चलायात. आं, ओके. आतां कितू जाणांचे आहा तो, कितू जाणांचे दोनीपण चलोवपाचें? On fish, then on birds, then on animals. एनिमल्स एन हय. आतां नुस्तें आहा. ओके. आमी आयकिलां न्हू आमचो सांतातून वय नुस्त्यां प्रिचींग कोतालो न्हू. वय तें कितें? दोनीपण. ओके ओके न्हू. ओके दोनी पण चलयले तेणें न्हू. नुस्त्याचें प्रिचींग करप म्हळ्यार तांकां आपोवन हाडप म्हळ्यार फकाण न्हू ती. फकाण म्हणजे तेणें तो अधिकार तो सजमलो, आपल्या दिलो आहा तो. कित्याक ताका देवाच्या उतराची जाणवाय आसलोली. ओके. ओके तो देवाचे उतराचे जाणवायेचो मनीस आसलो. देवाचें उतर शिंकता तो. ओके. सो ताका लागून तेणें हें तो करूंक पावलो. कित्याक ताका ती आयडेंटिटी, हू एम आय इन क्रायस्ट. ओके. हांव क्रिस्ता भितर कोण, ताका ती खबर आसली. ओके. सो तेंच्यांनी जेंकां आमकां खबर आसता, जेन्ना आमी जेजू भितर कोण तेन्ना हे भाशेन आमी करपाक शकताय. नाजाल्यार आमकां कळना न्हू. ओके. आतां आमकां धरया आमगे कॉन्स्टिट्यूशन आहा इंडियेचें. ओके. तें कॉन्स्टिट्यूशना आमकां वेगळे भाशेचे रायट्स दिलो आहाय न्हू. यो ओके. पूण ते आमकां कॉन्स्टिट्यूशना रायट्स आहाय ते आहाय वो नाय ते आमकां खबर ना. जाल्यार आमी गोवोरमेंटाको कितें मागोवंक शकताय? नो ना न्हू. नो सो तेच भाशेन आमकांय हिंगा देवान रायट्स दिलो आहाय. आतां हें आमकां आमी शिकताय. आतां हितून आमकां थोडी थोडी आतां जाणवाय मेळपाक लागल्या न्हू. वय आं, नुस्त्याचे, जनवरांचे, आनी मोनजाती दुसऱ्या सोरोप बिरोप आहाय तेंचे आमच्यांनी दोनीपण चलोवपा जाता म्हूण. येस ओके. हें जाणाय आमी. आतां पयलीं कितें जातालें, आतां धरया एक आजून कोणा जाता जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण मुगे जिवितां जाल्यार हांवें जायत जाणां आयकलें ते म्हणटा हांव विसरूंक येयलो. ओके. धांवताय न्हू एशी तेशी. वय पूण ताका जरी तो हांवें त्योय टेस्टमनी आयकल्याय. त्या मनशांनी म्हणलां तूं तुगे वाटेन बऱ्यान वयता वच, नाजाल्यार मरतलो. अशें म्हणटा तो वयता, तो गेला. ओके. ताका कित्याक तो कित्याक वयता तशें करून? ओके. तो आमकां कित्याक घांस मारूंक शकना? जरी तर आमकां ती आयडेंटिटी खबर आसल्यार तो आमकां कांय करूंक शकना. कित्याक? because when we speak with authority, Ah. we know that we can do it with the help of God, what we speak, because He Oy. has given us the authority. ऑथॉरिटी न्हू. Yes. हय सारकें. ती आमकां अधिकार तो दिला. आं, आनी तांकां कितकोन रोचल्याय, जनवरां सुकण्यां बीन कितकोन रोचल्याय? मनशा देवान आपल्या हातीन रोचिलो. ओके. पूण जनवरां कितकोन रोचिलीं? सुकण्यां, जनवरां उतरान. थँक्यू जिजस. सो उतरान रोचील तें सदां उतराकू मान दिता. ओके. Oh, yes. उतरान रोचील तें उतराकू मान दिता. Okay. थँक्यू जिजस. Thank you, Jesus. उतरान रोचील तें. आतां आमगे कुडी कितें आहा? Uttor. ना, आमगे कूड कित्या रोचिल्या? आमगे कूड कित्या रोचिल्या?
माती न्हू. Okay. हां देवान कितको जेनेसीस हुया तें जेनेसीस 2 ब्रदर हुया तें. थँक्यू जिजस. हय जे माती घेतली आनी कितें तें. थँक्यू जिजस. हय देवान आमकां माती घेवन रोचिलो. ओके आतां ती पयली मात कितकोन रोचिल्ली जमीन उतरान. ओके सो आमचे भितर माती आहा आमगे सगळे कुडीचे सांदे आहाय ते सगळे मातयेचे. ओके Okay. एग्री. Yes. बेश्टी येस म्हणा काय हांव. ओके शुअर जावपा जाय. Okay. 100%. ओके सो आमचे भितर आहा ती माती. सो ती माती कोणा रेस्पेद दितली. Uttrak. उतरा रेस्पेद दितली. तुगे कुडी पिडा आहा जाल्यार ती पिडा म्हणजे ती कुडी पिडा भितर सरली जाल्यार एक्चुअली आमकां पयलीं पिडेन रचूं न्हय न्हू. No. पिडा केन्ना येयली जेन्ना आदावान पातोक आदारलें. आदाव तें फळ खावपा तेणें खावपा न्हू तें खायलें. ओके Disobedience. हय आतां तेज वरवीं आमकां हें सगळें पातोक आनी मरण आनी पिडा सगळें भितर सरली. पॅकेज ती सैताना गेली. ओके सैतानागे पॅकेज ती. देवागे पॅकेज कितें आसली सासनीक जिवीत. देवान आदावा पासून रोचलो तो जिविता खातीर रोचलोलो. ताका आनी मरण नासलें एक्चुअली पयलीं रोचलो तेन्ना. थँक्यू जिजस. Thank you, Jesus. हय पूण जेन्ना तेणें डिसोबे केलें न्हू म्हणजे तो उतराच्या आड गेलो देवाच्या न्हू. Boy. थँक्यू जिजस. ते उतराच्या आड वयतरी हें पातोक भितर सरलें न्हू. Boy. ओके उजवाड आसलो थिंग कितें येयलो Kaduk. काळोख. ओके मनीस सैतानाचो Gulam Zalo. गुलाम जालो. थँक्यू जिजस. आतां हें कामां आमी पयलीं नियाळ केलो तो न्हू. जेजू सांगलोलें वच म्हूण न्हू. सो आतां जेजू येवच पडलो न्हू. शॉर्टकट करया तें. ओके हिंगा मागीर जायतें मोदें जायतें हें जालें जायतें आहा थिंगा न्हू. जेनसीस मागीर एक्सडस आनी ते मागीर दुसरें आहा तें मोजेस बीन सगळें तांकां कायदो दिलो आनी सगळें देव कितें दाखयतालो थिंगा कायद्या वरवीं तूं कोडें हें तुजी सुटका तुज्यांनी करूंक जायना. सारकें. Boy. ओके तूं तुजी सुटका करूंक शकना. सो तुका कायदे दिल्याय कायदे तुका दाखयता तुजे भितर Patok. पातोक आहा. तुजे भितर पातोक आहा आनी त्या पातकाची सुटका म्हणजे तुजी सुटका त्या पातका पासून तुकोडे जायना करपाक. तुका कोण तरी Zayo. जायो सोडोवपाक. कोण तो Jesus Christ. जेजू क्रिस्त आमचो सोरवोंडार न्हू. Boy. तो सोरवोंडार जायो. आतां देव हें सगळे कायदे बिदे दिन आमकां दाखयतालो की हें तुका जावपाना करपाक एक दीस मुगे पूत येतलो. आतां थिंगा जेन्ना त्या टायमार मोजेसाच्या टायमार तांकां सॅक्रिफायस करूंक पडटालें न्हू. ओके आतां तूं वर्साच्या वर्सा तांकां योजना भेटोवपा पडटालें न्हू. Boy. हां वाचलां तें आमी न्हू बायबलां. Boy. ओके सो ते योजना भेटोवन ते कितें कोताले. 1 year bokro, goat or a lamb. हय हां विदाउट sin. सीन ब्लेमलेस. ओके ब्लेमलेस आसतालो तो आनी ते ताका मारताले. हय तेजे कितें कोता ते पयलीं मागणी करून आमचीं पातकां Duta. तेजे घालताले. ओके आमचीं पातकां तेजे घालताले. आतां हें कितें दाखयतालो देव थिंगा एक दीस आपल्यागे पूत येतलो तुमचीं पातकां
आपल्याचे घेतलो. ओके, हे बायबल एक्चुअली तो हो न्यू टेस्टमेंट आहा तो पोन्ने कोरारां तो पयलीं एक ट्रेलर एस दाखयतालो देव. आमी पिक्चरां वयताय कोण फॉलो कोत्ताय जाल्यार ट्रेलर म्हूण येतालो न्हू पिक्चरां. वय ओके, तो ट्रेलर कितें कोता, शॉर्ट स्टोरी दाखयता न्हू. ओके, थोडे कितें इंट्रस्टींग पार्ट आहाय ते दाखयता आनी लास्टाक एक सस्पेन्स असो दवरता. ते सस्पेन्स कित्याक दवरताय, तूं पिक्चरां सारको येवन चोय, मातशें तुका रूच हाडप ती. ओके, मातशें रूच हाडूं नाका. सो तेश कोन्न. सो मुगे एकले कजन आहलो, म्हाका अशें करून कितें म्हाका न्हू पयलीं आमोट तोर बीन आहल्यार म्हाका लायक आसतालें. तोरां बीन आसताय न्हू तोन्नेली. ओके, सो तेणें कितें करप, मुद्दम मिरसांगा पिठो आनी मीठ बीठ लावप आनी हाडप आनी मुयस तोंडाक कसो मारप पुतून रूच हाडपा, कळना. सो ते भाशेन हो ट्रेलर आमगे तोंडा कडेन वो आमगे काना कडेन दोळ्यांको हाडटाय. ओके, रूच हाडपा. ओके, तुका जाय यो थिएटरां यो आनी चोय न्हू. थँक्यू जिजस. सो देवा आनी आमगे देवूय आमगे तेसोय ट्रेलर दाखयलो पयलीं. ओके, ट्रेलर दाखयलो जेजूचो न्हू. आनी जोण एकलो मनीस तेणें बायबलां दाखयला पयलीं, एक जेजूचो रूपकार अस दाखयला, मोजेस न्हू. लोकां लीड कोता. ओके, लोकां लीड कोत्तो न्हू, पोरजे लीड कोता. हां, मोजेस. आतां तो लीड कोत्तो, आतां कोण आमकां लीड कोता, जेजून लीड केले आनी आतां कोण लीड कोता, पवित्र आत्मो. थँक्यू जिजस. तेज भाशेन डेवीड आहलो. ओके, डेविडांनी आपल्यागे भाशेन गोंवळी येस जावन चलयलें न्हू राज. ओके, डेविडा शेपर्ड म्हणटाले न्हू पयलीं. ओके, हां, तो डेवीड तेसो मेंढऱ्यां राखतालो न्हू पयलीं. ओके, सो डेविडा कडेन राज दिल्लें सौला हाटल्यान न्हू. थँक्यू जिजस. सो डेवीड जालो आनी डेविडा भाशेन जेजू आपूण बरो गोंवळी म्हणटा न्हू. थँक्यू जिजस. आतां हो बरो गोंवळी येयलो, जेजू येयलो संवसारां. ओके, आनी तेणें आमचे पासून तो कुर्सार मेलो न्हू. कुर्सार मेलो काबार जालें, पोनो जिवंत जालो. पोनो जिवंत जालो आनी मागीर पोत्तून गेलो न्हू स्वर्गार. स्वर्गार गेलो आनी मागीर काबार. आतां आमकां कितें आहा, पवित्र आत्मो. ओके, आतां आमकां पवित्र आत्मो आहा शाराती असो, हेल्पर असो न्हू. ओके, आमकां हेल्पर आहा तो. तेगे काम कितें आतां पवित्र आत्म्याचें, टू टीचर्स, आमकां शिकोवपाचें न्हू. पवित्र आत्म्याचें काम आमकां शिकोवपाचें, आमकां बुद्ध दिवपाचें, आमकां बुजवून दिवपाचें न्हू. आमकां एडवायस दिवपाचें, जायते आहाय तेगे रोल. ओके, पूण हे रोल तेणें करपा जाय जाल्यार तेका कितें जाय. आतां पवित्र आत्म्यान तर तेगे रोल आमगे जिवितां करपा जाय जाल्यार तेका कितें जाय, आमचो आदार, आमचो कितें म्हणटा कोऑपरेशन जाय न्हू. आम तो तेका दिनाय, आमी आमगेले वस्तूंगी चलताय. आतां पयलीं चलतालीं ते भाशेन. ओके, आतां आमी वर्क इन प्रोग्रेस, आमी
थोड्या भागांनी आमी आमचें मन न्हवसरलां आनी आमी आतां पवित्र आत्म्याचो आदार घेताय. थोड्या भागांनी घेवपा लागले. आमकां ही वाटचाल आमगेली सुरू जाल्या न्हू, एक जर्नी सुरू जाल्या. ओके, पूण हे जर्नी आमगेली मुखार मुखार वाडत वचपा जायी न्हू. ओके, आतां हो पवित्र आत्मो तेंच काम करता, आमकां वाडोवपाचें. सारकें न्हू? होय. पवित्र आत्मो आमकां वाडोवपाचें काम करता. थँक्यू जिजस. Thank you, Jesus. सो आतां पवित्र आत्म्या जो आमकां शिकयता, ओके, आम केन्ना शिकोवपा लागता तो, कितकोन शिकयता तो आमकां? पवित्र आत्मो आमकां कितकोन शिकयता? आमचो आपलो ताळो आमी कितकोन आयकतलीं देवाचो ताळो? थँक्यू जिजस. देवाचो ताळो कितको आयकोन आमकां मना भितर जायत ताळे येताय. हुंयचो ताळो देवाचो तो कितकोन कळटो आमकां? The Holy Spirit will alert us. देवा उतर जेन्ना आमी घेवन बसतलीं तेन्ना देवागे ताळो आमकां कळटा न्हू. ओके, आतां देवा उतर घेवन बसली आनी आमकां देवाची थोडी जाणवाय मेळ्ळी आनी अकस्मात आमकां भितरल्यान आनी कोण दुसरें सांगता, आमकां शुअर जायनाय आमी हो देवागे ताळ न्हू म्हूण. होय. कळटा न्हू. होय. हां, जरी तर आमकां फोट मारपाचो कोण सांगता तेका वचून फोट मार रे म्हूण, जाल्यार देव आमकां केन्ना फोट मार म्हूण सांगता? ना. सो आमकां तें कळपा जाय न्हू. सो तें केन्ना कळटा? जेन्ना आमी चड आनी चड देवाच्या उतरां रावताय तेन्ना न्हू. सारकें? सो आमकां चड आनी चड देवाच्या उतरां रावपाची गरज आहा वो ना? आहा न्हू. थँक्यू जिजस. सो आमी रावपा जाय वो नाका? जाय. ताका लागून हिंग येयले न्हू. आतां हिंगा रावपाचें ना. हें हिंग शिकोवन आमकां टेस्ट आहाय. घोडे वद टेस्ट हिंगा येताय, मुगे जाल्यार जायत पाटी हिंगा येताय टेस्टां. हिंगा शिकोता हांव जायत पाटी. हिंगा एक ऑपॉर्च्युनिटी येता टेस्ट जावपाची. ओके, येवपा शकता आमकां आतांय ह्या मुखार पासून हिंगाच. तें आमी टेस्ट कित्याक दिवपा जाय? टेस्ट दिल्यार कितें जाता आमकां? कितें कळटा? परिक्षा आमी कित्याक दिताय? आतां भुरग्यां आमी एग्जाम दिताय न्हू. पास जावन दुसरी लेवला वचपा नाका, दुसरी क्लासी वचपा जाय. देवाले क्लास आहाय. थँक्यू जिजस. तेगले लेवल आहाय. सारकें न्हू. होय. हां, आमचो भावार्थाचो लेवल म्हणटाय तो. ओके, भावार्थाचो एक लेवल आहा. ओके, सो आतां देवान आमकां आपल्या सारक्यांची रचून आमकां सगळे अधिकार दिले. जेजू येयलो आनी जो अधिकार आमचो गेल्लो न्हू, पयलीं आदामा उदेशी गेल्लो. ओके, आदाम पयलो आनी दुसरो आदाम कोण? जेजू न्हू. ओके, दुसरो आदाम जेजू. तो दुसऱ्या आदामांनी जो कायदो आदामान मोडलेलो तो कितें केलो? पोत्तून घोडलो, पोत्तून रिपेर केलो. जो पूल मोडलेलो, सारकें न्हू. जो पूल मनशा मदें आनी देवा मदें सोयरीगत कोतालो तो पूल मोडलेलो. तेणें कितें केलो? येयलो आनी थिंगा बेत गायलो, कन्स्ट्रक्शन केलें आनी तो पूल पोत्तून बांदून हाडलो न्हू. थँक्यू जिजस. सो जेजून हें काम केलें आनी आमकां पोत्तून बापाशी एक केली न्हू. सारकें? बापा बरोबर आमकां एकठांय केली. आमच्या
जिवितां आमकां शांती नासलोली. ओके, आमी उचामळ आसलोलो, मनीस उचामळ आसलो. ओके, जेन्ना तो ते सॅक्रिफीस भेटयतना तें सोंपें नासलें. ओके, तें सोंपें नासलें. तो हें मेंढरो, तो बोकडो तुवें सांबाळून दवरपा पडटालो न्हू. वय. ओके, आनी ते सगळे एक कडेन मंदिरा बोगलेकूय रावना आसलो ते आपल्या गांवां आसताले न्हू लोक. जेरुजालेम तांकां येच पडटालें, जायते थिंगा त्रास आसताले. ओके, तांकां तो हाडपा जायो बोकडो थिंगसोन आपल्या घराक वचोन थिंग हाडपा जायो. सगळे उचामळाय तो घेवपाकूय पयशे आसताले, पयशे पडटाय न्हू. वय. सो जायत्यो राट्यो पडटाल्यो मनशां आनी मनीस सारको उचामळ जाल्लो. ओके, आतां केदोन कितें करपाचें कांय कळना मनशां, सगळें कन्फ्युजन आसतालें. पूण जेन्ना शेकी जेजू येयलो आनी तेणें ती उचामळाय सगळी आमची काडून आमची पासत तेणें तो कायदो आख्खो तेणें पाळ्ळो न्हू. वय. आमकां ते देवान पयलीं मानामेंट दिल्लें पाळपाक. वय. जातालें पाळूंकू? ना. कित्याक जायना आहलें पाळूंकू? देवान दिल्लें न्हू तें, आमी पाळपा जाय आसलो न्हू. वय. आं, पूण तें पाळूंक जायना आहलें कित्याक काय? हुंयचे वाटेन वचकोत आमकां तर देवान सारकें आपल्या सारक्यांची रचलोली. आं, पातकी जालें. ओके, सो मागीर कितें जालें? पातक जालें आनी थिंगा देवान न्हू कायदो दितना एक कितें तरी दिवना. कितें काय तें? कायदो दिल्लो, कायदो सारको बरो आहलो, पवित्र आहलो. ओके, पूण कायदो पाळपा आमकां कुरपा नासली. येस. आं, आहली कुरपा आहली? ना. कुरपा जरी तर आहलोली जाल्यार जेजू येवपा पडनासलें. कायद्यांनी साल्वार जाता आहलो आमी, सारकें. वय. पूण कुरपा दिवना कित्याक जेजू येवपा जाय आहलो न्हू. कुरपा आनी हें कोणा उद्देशीं येयला? जेजू उद्देशीं न्हू. वय. थँक यू जिजस. थँक यू जीसस. ओके, सो 1 John 15, जॉन 1:15 चे जॉन 1:15 कितें आनी कुरपा आनी ताचे विशीं गोवाय दिवंक जुवान आदारून म्हणलें, तूं म्हजे उपरांत येता खरेंच तरी म्हजे आज्ञा असले देखून. फुडें तो म्हजे व्हड अशें हांवें तुका जाची खबर सांगला तो होच. ओके ओके, थँक यू जिजस. ना हिंगा न्हू तें हांव मागीर दुसरे पावटी येता तेन्ना सांगता तें स्क्रिप्चर. ओके, थँक यू जिजस. सो थिंगा कितें म्हणलो हा एक्चुली, आतां स्क्रिप्चर हें कोता सोदून हाडटा. ओके, सो थिंग कितें म्हणटा, कायदो मोजेसा वरवीं येयलो आनी कुरपा आनी काकळूत कोणा उद्देशीं येयली? जेजू उद्देशीं. ओके, देवान कुरपा आनी काकळूत जेजू उद्देशीं हाडी. थँक यू जिजस. ओके, आतां आमकां जो कायदो कितले मानामेंट दिल्ले? 10 मानामेंट. आनी कायद्या प्रमाणे ते कितले आहले? 613. ओके, 613 कायदे. ओके, आतां हे कायदे आमकां सगळे पाळूंक पडटाले. 612 पाळ्ळे,
613th जावं ना पाळपा जाल्यार कितें जालें Still you are in sin. आं सगळे मोडले. सगळे काबार रिमाइंडर 0. 0 सारकें होय. असले आमची गोत जाल्ली सो थिंगा ताका लागून आमकां जेजू येयलो आनी तेणें कितें केलें सगलो कायदो पाळ्ळो ओके आतां जेजू येयलो आनी आमकां तेणें एक आनी एक कायदो दिलो आं निमाण ब्रेस्तार म्हणटाय चोय आमी ओके Love पांय धुयले हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दितां ओके देवाचो मोग करात. आं कसली आज्ञा ती एकामेकाचो मोग करात. मोग करात जसो हांवें हांवें तुमचो केला ओके आतां हो कायदो पयलीं आसलो पूण तो कितको आसलो जाण तूं तो कितको आसलो हो कितको आसलो कायदो थँक्यू जिजस जसो तुजो मोग कोत्ता तसो तू पेल्याचो तुज्या पेल्याचो पेल्याचो मोग मोग कर. कर ओके हे भाशेन आसलो तो पयलीं तुगे परफॉर्मन्स तुगेली कोरणी जावपा जाय आसली तुज मोग कोता तेसो तुगे पेल्याचो मोग कोर जायना आसलो थिंगा करपाक ओके सो आतां कितें केलें जेजू येयला न्ही जेजून म्हळें तूं तुज मोग करपा सोड ओके तूं पयलीं मुगे मोगाचें नियाळ कोर ओके जसो हांवें तुजो मोग केला तसोच तुम्ही तुमचे तुज्या पेल्याचो मोग कर आतां हिंगा आमकां जेजूचो मोग अणभवपा पडना होय. हां जेजूगे आतां आमकां कितें जाय जाल्यार आमी वचोन शॉपाचेर घेताय ओके पयशे दिताय आनी शॉपा वयल्यो वस्तू घेताय न्हू होय. आमकां ना जाल्यार आमी वचोन हाडटाय त्यो बाजारांसून ओके सारकें होय. सो आतां आमी जेजूगे मोग हाडपा खूंय येवचें पडें जेजू बरें. जेजू बरो येवचें पडना आनी जेजू बरो वचप म्हळ्यार खूंय बायबल. पवित्र पुस्तकां वयचें पडें पवित्र पुस्तकां वचोन आतां म्हणून चयलां न्हू सासनीक जिवीत म्हळ्यार कितें Depending on God and Jesus. God and His Son. कितें Depending on God. डिपेंडींग न्हू नोईंग Knowing, sorry. Knowing. ओके वळखप वळखप न्हू सासनीक ओके 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 पोत्तून काडया हें वचपा जाय सारकें आमकां हिंगा हें शिकताय आमी दुसरी कडेन वचोन आमी शिकोवपा जाय ओके हाल तुकोडे मुकोडे कोणें हिंचाल जाल्यार आमकां तो जाबाब आसपा नाका हां आमकां हिंगा सैनीक जावपा देवान आपयलें नाजाल्यार आमी केशें जातलें वय खूंय तरी आसलां मुगो तें म्हाका खबर ना म्हूण मागीर असलें जाताय मुगलेय गत जाताय जायत पाटी तेशें करून थँक्यू जिजस सर जॉन 17:3 चोया कितें आहा तें थँक्यू जिजस तुका एकलेच खरें देवाक आनी जाका तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवप हेंच तें सासणीक जिवीत. सासनीक जिवीत तुका एकल्याच देवाक आनी जाका तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक वळखोंक हेंच तें सासनीक जिवीत आतां ही वळख खंय मेळटली पवित्र पुस्तकां न्हू आं बापाची आनी पुत्राची वळख आमकां खूंय मेळटा पवित्र पुस्तकां पोन्ने कोरार आनी नये कोरार जॉयन करून ती आमकां वळख मेळटली देखून आमी बायबल स्टडी म्हूण आसता ती बायबल स्टडी बायबलाचें शिकवण
एक एक जो आवेस्व एक जो हें आहा ओळ ते ओळी एक ओळी कितली रेवल्युशन मेळटाय, कितले तुका हें जाता प्रकाशन मेळटा. थँक्यू जिजस. सो तो एक पासून ओळ घेवन तर आमी म्हयनोभर पासून बसलो जाल्यार 30 आनी 30 मायजो रेवल्युशन आमकां मेळटली पवित्र आत्म्याकडच्यान. सारकें न्हू? आमी घेवन बसताय गे. पवित्र आत्म्यागे आदार आहा. पवित्र आत्मो आदारी म्हूण दिलो आहा. त्याक सायडीन काडा, तूं थिंगा राव, हांव मुगे काम कोत्ता मातशें. सो आमी कोताय न्हू. सो हें आमी आमचें मन न्हवसोरपाची गरज आहा. आमी निच्यो कोताय कोतोली पूण कितें म्हणटाय आमी हांव कोतलों. हांव म्हळ्यार केन्ना जावपा ना. कित्याक तो हांव आहा थिंगा तो पवित्र आत्मा येयना. हांव कोतो म्हळ्यार तें जायना. म्हाकाय जाता जायत पाटी हांव म्हणटा हांव कोतलों, आरे हांव मागीर म्हणटा हांव न्हू, पवित्र आत्म्या तूं कर हें मुगे जिवितांत. मागीर तेन्ना जाता. पूण पयलीं हांव कोतो म्हळ्यार केशें जायना. सो हांव कोतो म्हूण आमी वचप ना. आमची भितर जी अस्कोताय आहा जाल्यार ती आमी पवित्र आत्म्याकू घेवन काडपा जाय. पवित्र आत्म्या बगर तें आमकां जायना. जेजून कितें म्हणा, म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. जाल्यार आमी जेजू विरेत कित्याक वयताय न्हू. क्वेश्चन मार्क तें $1,000,000 क्वेश्चन म्हणटाय तेका. जेजू विणे आमी कित्या मुखार वयताय. एक डांग पासून मारपाक जायना जेजू विणे. थँक्यू जिजस. सो थँक्यू लॉर्ड. आतां आमकां जेजून ही आज्ञा दिल्या एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. आतां सकाळीं आमी आनी एक स्क्रिप्चर चयल्लें, रोमन्स 5:5 मातशें काड. थँक्यू लॉर्ड. हो बरोसो आमकां फटयना. हय. कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. हो बोरवोसो. ओके. बोरवोसो आमकां केन्ना येता. बोरवोसो. ओके. हे बोरवोशाचेर आमच्या जिवितांत केन्ना आमकां एक दर्या एक न्यूज येयलो, दोतोरान सांगिल्लें बॅड रिपोर्ट. ओके. अरे बाबा 2 दीस उरल्या बरो आहा. कितें जालें? रिपोर्ट येयलो 2 दीस उरल्या बरो आहा. ओके. हो आमचो कोण गोंयचो दर्या. ओके. केन्ना रिपोर्ट येता 2 दीस काडल्या बरें आहाय तेणें अशें म्हूण दोतोर रिपोर्ट दिता न्हू. तेन्ना कितें जाता? भिरांत येता न्हू. सारको बोरवोसो बिरवोसो कांय ना थिंगा. बावाट बिवाट गेलो सगळें. ओके. सो आतां तूं एकलो थिंगा दर्या तोंड सकयल घालून बसून आहा, कदलाचेर बसून आहा. तुगे तो मनीस दर्या हॉस्पिटलांत आहा थिंगा. सांगिल्लें कितें? कितें सांगिलां दोतोरांनी? 2 दीस उत्ता. ओके. त्या 2 दीस पासून काडल्या बरो आहा म्हणटा तो दोतोर. ओके. तुमी कितें देवाको मागाय. हें लास्ट उतर आसत तेंगेलें. आतां आमी करपा आहा तितलें केलें म्हणटाय रे. तुमी देवाको मागाय न्हू. लास्ट थिंगा एक भाशेन दोतोर आमकां देवा बरें धाटाय लास्ट. लास्टा सांगताय रे न्हू. पयलीं हांव म्हणटाय रे तुका आपल्या बरी. मागीर जायना म्हणटरी तेंची म्हूण मिस्टेक ना. तेंक स्टडी केले ते भाशेन शिकताय रे. ओके. थँक्यू जीजस.
सो आतां तूं येयलो आतां थिंगा तकली सकयल गाना आहा बसून तुगे बोरवोसो गेलो हा होपलेस सिच्युएशन ओके कांय ना होप ना कोण ना चोवपा तुका कांय दिसपणा थिंगा काळो केसो सगलोय न्हू कितें जाता काय आतां तेगे भुरगीं हांवें धाकलीं तेंच कितें जातलें तूं सगळें चिंतिता कितलें मॅडिटेशन ओके हुंयच्याचें मॅडिटेशनू त्या मनशाचें मॅडिटेशन तेगे परिस्थिती मॅडिटेशन न्हू देवा उतर ना थिंगा ओके तूं कोडे ना कोणा कडेन ना दर्या ओके सो हिंग कितें जालें तूं रॉंग मॅडिटेशन घेवन तूं सामको हें जाला कोंती हुस्क्यांनी भरला न्हू तेन्ना तुगे तो होपलेस सिच्युएशन जालो हा आतां जाप कोण एक थिंगा दर्या तुगलो एक फ्रेंड पावता देवा मनीस असो सारकें एक मनीस पावल रे सायबा कोण तरी येयलो आं आनी तो कितें म्हणटा आरे तकली सकाळ कान बसून आहा मरे कितें जालां कितें जालें थंय कितें जालें रे अरे कितें सांगो ताका हॉस्पिटलांत आयला मरे दोतोरान सांगिलां हे तूं न्यूज दिता न्हू थिंगा रिपोर्टर असो ओके न्यूज रिपोर्टर जालो तूं ओके आतां ताका सांगता अरे तें रे बारकें मरे तें म्हणटा तो कांय न्हू जाल्ल्या भशेन करता कित्याक तो मातशें देवा उतरां आहा दर्या ओके तो कितें म्हणटा तुका अरे ही थिंग मरे एक कडेन रिट्रीट जाता रे ओके मागणी जाता कोण प्रिचर आहा वो कोण आहा म्हणून एक तुका सांगता न्हू देवा खबर ओके वो ना जाल्यार तो कितें म्हणटा तुका एक आपल्याको एक टिचींग आयकता रे हांव तें टिचींग दिवपाक शकता तो तुका ओके सो थिंग कितें जालें मागीर तो म्हणटा हें आयक ओ थिंग या आपोण तुका व्हरता थिंगा रिट्रिटा व्हरता ओके आतां हे वरवीं तुका कितें जाता थिंगा एक तरी हुंयचें उतर तुका प्रिचींग कोताय थिंगा लागता तें मेळटा न्हू तो कितें जालें बोरवोसो येयलो ओके तो बोरवोसो येयलो ओके आतां आमकां पयलीं आतां रोमन्स 5:5 आमकां कितें म्हणा बोरवोसो आमकां फोटोयना दोतोरान फोटोयलो न्ही न्हू दोतोरान कितें म्हणलें आमकां कोताय जातो तो बरो जातलो ओके मागीर जायना लास्टा म्हणटाय जायना ओके ते बोरवोशा फोटोयताय पूण देवागे उतर बोरवोसो आमकां फोटोयना ओके सो आतां एक आनी एक रेवल्युशन मेळ्ळो म्हाका ओके सो तें रेवल्युशन म्हळ्यार बोरवोसो भावार्थ आनी विस्वास बोरवोसो भावार्थ विस्वास हें दर्या आमगेलें 3 माळयांचें घोर आहा ओके 3 माळयांचें घोर आतां एक मनशा आमकां हे 3 पावंडे गरजेचे आमकां हें घोरेशें आमगेलें ओके आतां आमचो हिंगा बोरवोसो वाडलो न्हू ओके ना होप फेथ आनी ट्रस्ट ओके ट्रस्ट 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर दर्या ओके 1st फ्लोर ग्रावंड फ्लोर आहा तो होप ओके आतां इमेजीन करुया एक घोर आहा ओके 3 फ्लोरांचें घोर ओके फर्स्ट लेवलाचें कितें आहा होप होपाचें आहा न्हू थिंगा एक 0 बल्ब घाल 0 बल्ब मातशें कितें जाता 0 बल्ब मातशें लायट पेट्टा न्हू ओके सो ते भाशेन आमगेलो थिंगा मातशें एक लायट पेटल्या ओके थिंगा बोरवोसो येयला बोरवोशाचें कितें जाता तो मनीस तो बोरवोसा घेवन मॅडिटेट कोता न्हू ओके तो बोरवोस घेवन मॅडिटेट कोता ओके आनी तो मागीर खूंय येता भावार्थाचेर पावता 1st फ्लोर भावार्थाचो ओके
आतां हिंगा झिगझॅक लायट आहाय झिगझॅक लायटू ओके हें मुगे रेवल्युशन आं म्हाका जशें पवित्र आत्म्यान दिल्लें ओके आतां झिगझॅक लायट आहाय त्यो झिगझॅक लायट कित्याक पालताय पेट्टाय झिगझॅक तुमकां कितें दिसता झिगझॅक लायट कित्याक आहाय त्यो थिंगा फेथ तो भावाडटा बरे झिगझॅक लायट आसपा जायो ओ नाकाय प्रेज द लॉर्ड भावाट आमगेलो हालता दोलता ते भाशेन पालताय पेट्टाय ओके झिगझॅग लायट त्यो ओके केन्ना हालता केन्ना दोलता सारको हें आसना तो न्हू एक लेवलाचें आसना ओके मातशें कितें डिले जालें जाल्यार कितें जाता देवा केदोन दिता म्हण कोण जाणा काय बात ते आनी मेळटा कितें म्हाका न्हू आसता तें ओके अशें करून जाता तुमकां एक वस्त तुमी मागताय दर्या 1-2 म्हयने जाले वो 1 म्हयनो जालो दर्या मागोत एक क्लेम कोताय तुमी उतर घेवन 1 म्हयनो जालो मरे आनी दिना आसता देव चल ना आसता तें स ऑपरो जाताय देव आमगे मागीर न्हू देव कितें म्हणटा तूं पासियेसान वसत राव म्हणटा न्हू चलत राव ओके आतां ह्यो झिगझॅग लायट गेल्यो थिंगा भावाट आमगेलो हालता दोलता ओके सो भावाट टोरिकी आसतना तो थिंगा परिक्षा आमकां आसताय न्हू जायत्यो ओके आतां जसो आमचे होप म्हणटाय ताका जसो बोरवोसो आब्रामाक कितें दिल्लो एक बोरवोसो दिल्लो न्हू देवान पयलीं आपूण तुमकां राष्ट्राचो बापूय केला म्हणटा तो हय केला म्हणटा कोत्तलो म्हणा न्हू केला पूण ताका कितें दाखयलें थिंगा पयलीं ताका कोडे कांय नासलें भुरगीं नाय हय म्हूण ताका कितें दाखयल्लें देवानी ना एक कितें तरी चोवपा लायलो ताका न्हू नोकेत्रां चोवपा लायिल्लीं न्हू नोकेत्रां रातीचीं नोकेत्रां आनी दिसा कितें चोवपा लायिल्लें रेंव ओके आतां ह्यो 2 वस्तूंचेर तो मेडिटेट कोता न्हू रेंव चोय थंय तो वय मुगे संसद म्हटली कळना वय म्हटली कितें संसद गा म्हटली आपल्याली हांव खूब राष्ट्रांचो बापूय आपल्या तोंडान म्हणटो हांव खूब राष्ट्रांचो बापूय ओके जालो ना जावं ना जालो न्हू आतां आमी कोण तेगेली आमी आब्रामागे सोसत म्हणटाय न्हू भावार्था वरवीं न्हू आतां आमकां दुसरी म्हळ्यार आतां तेणें रातीची ताका नोकेत्रां दिलीं पयलीं तो तंबू भितर रावन कांय ना मरे देवा म्हणटालो कांय ना मळब दिसपणा ताका न्हू वयर मळब दिसपणा नोळ्या दिश्ट पडटाले ओके तंबू तो तंबू ओके सो त्या तंबूच्या कितें केलें ताका भायर हाडलो आनी भायर हाडून कितें दाखयलें वयर नोदोर मार म्हळी न्हू नोदोर मार म्हळी नोदोर मारल्यार कितें दिश्ट पडटा नोकेत्रां मागीर नोकेत्रां दाखयलें आनी कितें म्हळें हय आनी मातशें राव आनी कितलीं दिश्ट पडटाय थँक्यू जिजस मुको पयलीं एक हें आसतालें बायनोक्लस हे पयस सावन हांवें ती बोगले दिसपा लायले नोकेत्रां सो म्हाका न्हू पयलीं एकूच दोळ्या विजन आसलें प्रेज गॉड आतां ते एकूच दोळ्याचें हांव बायनोक्लस लायन चयतालो प्रेज गॉड थँक्यू जिजस सो म्हाका तो अणभव आहा ओके केन्ना राती भायर येवन बसता हांव म्हणजे आमगे पयलीं आंगण आसतालें त्या आंगणा भितर सकयल बसून चोवप तें
ओके चोंदरी नोकेत्रां चोवपा पयलीं उमेद ती ओके थँक्यू जिजस सो ते भाशेन आब्राहाम वयलो न्हू देवान चोवपा आतां आब्राहाम कितें म्हणूंक लागलो नोकेत्रां चोयलीं आब्राहामान आनी आब्राहाम कितें म्हणूंक लागलो हांव वय हिचोय मुगे नातरां सगळीं पोत्रां तेका खंय नोकेत्रां भितर भुरग्यांगे तोंड दिश्टी पडटा खंय थँक्यू जिजस वय म्हणटा खंय तो कितू नात रे आपल्याक बोर दिसता सारकी थँक्यू जिजस विजन करपा शिकपा जाय हें देवान तें करून दाखयल्लें ओके तो विजन कोतालो ते भाशेन आमकांय देवान विजन करून दाखयलां तुम कितू विजन कोताय आमकां ब्रादर जॉन्सन जायत पाट म्हणटा विजन कोराय ओके आज तेणें विजन केलें ना जाल्यार आमकां हें प्लॅटफॉर्म मेळटालें कालांगूट थिंगा येदो व्हडलें थिंगा हें तेगे विजनाचें तें बांदून येयलो थिंगा न्यू क्रिएशन होम हांव पयलो वयता थिंगा थँक्यू जिजस सो ते विजना वरवीं तो इतले संवसारा पावलो न्हू ओके हांवें मुगे जिवितां आतां जायतीं विजन करून दवरलें आतां जें एक विजन पवित्र उतराचे बांदून हाडलो आसता थँक्यू जिजस सो ते पवित्र उतरा उद्देशी आमकां देवान दिलो आहा तें काम करपा आमकां विजन करपा जाय देवान उतर उलयलें आनी सगलें जालें न्हू संवसारां आतां आमकांय उतर उलयन आमगे जिवितां कितें घडोवन हाडपा नाका आम केसो उतर उलयताय आमकां एक दुयेंस सपोज तूं कोणाकू मातशें हाड्डोल जाल्यार आम कितें म्हणटाय आवय कितें ना 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 तें न्हू दुयेंस समज तूं आमकां हाड्डोलें दुयेंस येयलें म्हणून हांव हाड्डोलें म्हणटा ओके सो दुयेंस भितर सरलें जिवितां जाल्यार कितें म्हणटाय आमी आतां समज तूं सिंपल डायबेटी आहा कोणा डायबेटी लेवल शुगर लेवल चडलो आहा ओके शुगर लेवल आतां तूं कोणागेर धरया विजिटा गेला तूं आनी तेंगे काम कितें तुका विजिटा येयलें म्हणटरी तुका पयलीं चाव आनी कितें करूं वयताय न्हू मागीर तूं कितें म्हणटा आवयज नाका चाव आनी नाका साकर आहा चाव गायल्यार पुरो आहली एक्चुली कडवली साकर तुका आहा न्हू थँक्यू जीस थँक्यू जिजस आमी कितें म्हणटाय ना 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 चाव नाका ओके आम बॅड रिपोर्ट उलयताय न्हू उलयनाय वय ओके सो हें आमगेलें आमकां देवान कितें उलोवपा लायलां तें चोया आतां ओके जोएल 3:10 कोंकणीन जाल्यार 4:10 दिसता म्हाका जोएल ओल्ड टेस्टमेंट Joel 3:10, it is not there. 4:10 also तुमचे तुमचे what is this word?
read this. तुमचे. This word. Naga. No, nagro. तुमचे नागोर मोदें मोडून और तुमचे नागोर मोडून. What is this, man? I cannot. थँक यू जीसस. तलवार इडू तोरवारी कोरात. तुमचे- तयारी कोरात. तुमचे नागोर मोडून तयारी कोरात आणि तुमचो खोटो मोडून बाल कोरात. बाले ओके. तुमचे नांगोर मोडून तलवारी कोरात म्हणतो. ओके. आणि तुमचे कोटे मोडून बाले कोरात. ओके. आतां मुखार कितें आहा? तुमचे नांगर मोडून तलवार करात आनी तुमच्यो कोयत्यो मोडून बाले करात. हां हां कोयत्यो ओके सॉरी. हां मुखार. अशक्तां अशें म्हणचें हांव बरो गोट आसा. वाव. आतां हें देव म्हणून लायता चोय. वस्कोतान म्हणचें हांव बरो गोट आहा. सारकें न्हू. देव आमकां म्हणून लायता चोय. वस्कोतान म्हणचें हांव बरो गोट आहा. आनी आम कितें म्हणटाय? हांव डायबेटीक, हांव आर्थरायटीक, हांव आनीक एसो टीक, सगळे टीक. ओके. मागीर लास्टा आमी कितें जाताय? आमोट टीक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हां सारकें. देव हिंगा आमकां कितें शिकयता तें चोया. देवान आमकां कितें दिला? अधिकार दिला न्हू. उतर उलोवपाचो अधिकार तो. हां जाल्यार हें उतर हिंगा चोय आमकां कितें सांगता? हांव बरो गोट आहा. ओके. आम मातशें दुयेंस येयलें जाल्यार कितें म्हणटाय? ना रे बरो ना. आनी कितें जाता? ओके. दोतोरान सांगिलां हें तें 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 सगळें रिपोर्ट उलोवन तयार न्हू. हां आमकां तो रिपोर्ट तकल्यां बरो मॅडिटेट कोताय आमी. कोनाय? थँक यू जीसस. आतां तो करपा जायो वो हें म्हणपा जाय? आमी बरीं गोट आहा. ओके. थंय हें उतर काय बरें देवान सांगिलां. वस्कोत आहा तेणी म्हणचें हांव बरो गोट आहा. ओ आमी बरीं गोट आसा. कितें आहा थिंगा? वस्कोत आहा तेणी हांव बरो गोट आसा. हांव बरो चोय पर्सनल. ओके. आतां हें जोण एकल्यान आमी घेवपा जाय. ओके. गरीब आहा तेणें कितें म्हणचें? हांव गरीबू. ग्रेस आहा. हां मागीर पयशे नाय ते सॉरी. आनी रिलेशनशीप तुगे समज तूं रिलेशनशीप तुटलो आहा तेणें कितें म्हणपाचें? गोट आहा गोडलो आहा न्हू. हां सगळें युनायट जालां. पूण आमी कितें म्हणटाय? रिलेशनशीप तुटलो आहा. घोव मागचोय ना बायल मागचोय ना. हां हें चलना. हां आनी मागणी म्हूण कोताय ती. हांवें जायत पाट मागणी आयकल्याय. ओके. देवा मुगेलें हें सारकें ना. देवा रिपोर्ट दिताय. न्यूज रिपोर्टर हें सारकें ना तें सारकें ना. तें मातशें सारकें कर. सारकें मागणें. आतां आमकां कितकोन मागणें आहा? मागणी कितकोन करपाचें देवाकू? थँक यू जीसस. देवाक मागणें देवाच्या उतरांतल्यान करपा जाय. उतर घेवन करपा जाय. उतरां भायर केल्या तुगेली केस भायर पडटा. कोर्ट चलता तुमी न्हू. ओके. कोर्टां कितें आसता? आं जुईज आसता. आनी जेन्ना तूं तुगेली केस घेवन वयता सॉरी
हां ती केस घेवन तुका एडवोकेट काटाय न्हू तो एडवोकेट कितें कोता तुगे केस स्टडी कोता पयलीं स्टडी कोता आनी मागीर ते केसी तुगेले ती केस कितें कोत्ता तो मागीर फायल कोता तुगेली हां ती फायल कोत्ता तेन्ना कितें कोता सगलीं सॅक्शन्स घाता न्हू हां सॅक्शन्स घात तो न्हू ती सॅक्शन घायल शिवाय तुगे केस थिंगा एप्रूव कोनूय दे ओके ती सॅक्शन्स घायल्यार ती एप्रूव जाता सारकें आतां ती सॅक्शन्स घायलें तुवें सगलीं तूं वचोन थिंगा कोर्टां बेस्तो रडलो जाल्यार तुगे हें जाता हां तूं रडोन मागता आं जुईज बाबा म्हाका मातशें हें कोर म्हजे नीत कोर म्हाका हें कोर तें कोर तशें म्हळ्यार जाता तें थिंग सॅक्शन घायलें तो तुगे आदोगाद जगोटा सारकें न्हू आं तुवें फकत तेणें जबाब दिल्या वय तो वय ना तो ना तो तुका सांगता न्हू अमकें म्हूण तूं अमकें म्हणनाका तशें करून सांगता तो तुका न्हू ओके आतां केस हिंगा तुगेली थिंगा सॅक्शन घालून तयार केल्या तशी आमगेली केस स्पिरिच्युअल वाटेन सरकारी एक कोर्ट आहा न्हू ओके सरकार कोर्ट आहा न्हू आहा वो ना सारका आतां ते कोर्टां कोण आहा जुईज कोण जुईज बाप ओके जेजू कोण एडवोकेट आमगेलो ओके आनी एक प्रोसिक्युटर आहा थिंगा ना प्रोसिक्युटर सैतान प्रोसिक्युटर आहा थिंगा तो कितें म्हणटा आरे बाबा हे जुलियोन मरे हे मिस्टेक केल्या तो मुगेलो आतां जुलियो म्हणटाय तो मुगेलो ओके आतां हांवें तें मिस्टेक केल्या म्हूण हांवें थिंगा देव मागीर जेजू मागीर थिंगा उबो रावता ओके हें जस्टिफायड म्हणटा तें ओके तो जेजू उबो रावता थिंगा आनी तो कितें म्हणटा हांवें ते जुलियो गेले सगलीं पातकां भोगशिलें ओके जस्टिफायड म्हळ्यार कितें केस ट्रायड फावंड नॉट गिल्टी न्हू जस्टिफायड म्हणजे केस तुगेली जोगोळ्या हो केस तुगेली हें केल्या ट्राय केल्या कोर्टां आनी तुका निकाल मेळ्ळा तूं अपराधी न्हू तूं अपराधी म्हूण तुका सुटका फावो जाल्या ओके हें तें जस्टिफिकेशन म्हणटाय तें सो ते भाशेन तो उबो रावता थिंगा जेजू आनी तो म्हणटा आपोणें तेजे पासत रगत वारोयलां आनी तेगेले पातकांचें भोगसण ताका दिलां ओके आतां देव कितें म्हणटा खंय तुगे एक गोवायकी जाली ओके तुगेली एक गोवायकी जाल्या आपल्या दोन जायो आतां कोर्टां म्हणटाय न्हू 2 विटनस हाड म्हणून ओके सो ते भाशेन हें कोर्टां थिंगाय जाता ओके सो 2 विटनस जाय आतां एक आहा सैतान सांगता सैतानागे थिंगा तेंय सारकें आहा हांवें पातक केलां ओके आनी जेजू म्हणटा आपूण ते पातकांचें फारीकपण दिलां ओके आतां तो म्हाका जाता बाप तूं कितें म्हणटा सैतान म्हणटा तुवें पातक केलां जेजू म्हणटा तुगे पातक आपूण भोगशिलां जाल्यार तूं कितें म्हणटा तुवें पातक केलां हांवें तर वय म्हळें आनी थिंगा रावलो जाल्यार हांव कोणागे जालो हांवें तर ना म्हळें कोणागे जालो ना हांवें तर ना म्हळ्या पासून हांव सैतानालो जाता कित्याक हांव फोट मारलो न्हू थिंगा हांवें पातक केलां ओके हांवें पातक केलां खरें ओके तें एक वाटेन तें फॅक्टेसो हांवें पातक केलां पूण हांवें तर थिंग म्हळें हांवें पातक केलां पूण
पूण घालपा जाय सदांय. हांवें पातक केलां पूण जेजून मुगेल्या पातकांचें फारीकपण दिलां. तेन्ना कितें जालें? पास. देव कितें म्हणटा थिंगा? केस ट्रायड, फावंड नॉट गिल्टी. ओके, म्हाका तो डिक्लेअर कोता, यू आर, तूं निरपराधी म्हूण. ओके, सो हे भाशेन आमगेली केस आमी मागणी वताय देवा बरी. ओके, आमी रोडोवन मागली म्हूण तें जाता? हां, रोडोवन कोणाकू मागणी मेळो हा जाल्यार बायलां पयलीं मेळटा आसलें. जायते बायलां भयणी तोंडांतल्यान हांवें कॅरिझमॅटिका बीन, हांव जेन्ना यंग आहलो म्हणजे 20, 30, 40 त्या वर्सांचे हांव कॅरिझमॅटीक मिटिंगे वयतालो. ओके, जायते कडेन वयता हांव, एकू कडेन अशें न्हू म्हूण. पूण थिंगा जेन्ना मागण्याचो हें येतालो, टायम येतालो, सगळे न्यूज रिपोर्ट आनी सगळीं रोडोन मागताय. हें सिर्वीस ना बापा, ताका सिरीस दी, हें दी, तें दी. पूण स्क्रिप्चर कोणाक खबर ना. स्क्रिप्चर कांय नाय, कित्याक ती वळख नासली न्हू. कोणा नासली, आमकांय नासली, कोणाकू ना. स्क्रिप्चर गायना जाल्यार थिंगा तुगेलें सॅक्शन, तुगेली केस वयर येयना, सारकें जायना तें मागीर. ओके, सो तूं रोडोन मागता पूण तेका मागीर तूं, तेका लागून ती आमकां आतां वर्सांची वर्स वयतालीं एक मागणें. मागीर देव काकळूत कोन्न एक मसी ग्रावंड म्हणटाय ते भाशेन एक खंयच्यानी केन्ना फावोर दिलो, तेसो जाता तें. पूण आतां आमकां देवान एक्चुली त्या जिवितार उचलो नाय न्हू. त्या जिवितार उचले आमकां? सगलो बॅग भिकाऱ्या भाशेन मागोत राव म्हळा. तशें करून रोचले आमकां? आमकां देवान कितें म्हणलां? तूं आपल्यागे पूत न्हू. जेजू उद्देशी आमी कोण जालें? ओके, रोमन्स 5:17 या. सेवेंटीन 18, 19 सान वाचया आमी. एकाच मनशाक वरवीं ताच्या अपराधाक लागून सोमेस्तांचेर मरणान राज चलोयलें. ओके, रा एकाच आतां हें आमी चोयल्लें न्हू. कोणा उद्देशी हें मरण येयल्लें? आदाम उद्देशी. हो तो एकाच मनीस म्हळ्यार तो हो आदाम. ओके, सो तेजे वरवीं आमकां हें मरण येयल्लें न्हू. आनी मरणान कितें केलें? राज चलयलें. ओके, आज पासून तो मरणाचो कायदो आज पासून चलता न्हू. राज चलयता मरण आज पासून न्हू मनशाचें. भावार्थ्याचें राज चलयना तें, पूण संवसाराचें राज चलयना. दुसरी जे संवसारां मनीस आहाय तेंचे मरण राज चलयना. आतां आमी म्हणटाय क्रिस्तांव. ओके, आमच्या क्रिस्तांवां मोदें आमी नोको जावन आज पासून आमगेले भुरगे तरणाटे मोन्नाय, यंग मोन्नाय, ड्रग्स घेवन मोन्नाय. तें मरणाचें राज न्हू. नेणारपणाक लागून आज पासून मनशाचेर मरण राज चलयता. सारकें? ओके, देव कितें म्हणटा? आपल्या पोरजेचो नाश जाला. होजया 6:4 न्हू. होजया न्हू तें? येस. थँक्यू जिजस. सो एका मनशा वरवीं मरण येयलें, मरणान राज केलें. मागीर कितें जालें? मुखार वाच थिंगा. हें करून पूण ताचें वोण कितलें ओदीक व्हड हें दोळ्यालाय मुणगे एकल्याच जेजू क्रिस्ताक लागून हें हांवें फावो नासलेलें देणें घेतलें. ती घेतात ती सगलीं देवाक मानवलेलीं जातात. थँक्यू जिजस. राव
एक मनशा उदेशी मरण येयलें हें खरें म्हणटा तो आं मागीर एक मनशा वरवीं जिवीत येयलें ती देवा मानवलोली जाताय न्हू Yes. हां रायचस म्हणटा ओके रायचस न्हू होय. हां आतां फ्रॉम सिनफुलनेस टू रायचसनेस मनशाक देवान ट्रान्सफॉर्म केलो कितें म्हणटाय तेका हय तेका तेजी बदलणी केली जेजू उदेशी न्हू हां होय. आमच्यांनी रायचसनेस आमचे पदवेन घेवपा जातालें ना. ना जेजून आपल्या गेलें रोगत वारोयलें न्हू होय. आनी आमकां सोयताना कडच्यान कितें केली सुटका. विकती गेली आमकां सोयताना कडच्यान ताणें विकती गेली न्हय होय. हां रोगत कितें केलें ताणें वारोयलें. तो प्रायस दिलो रोगताचो न्हू ओके फारीकपण म्हणटाय तें कितें न्हू Yes. ओके फारीकपण तें आमगे जो पातकाची जें फारीक करूं जाय आसलें तें तेणें रोगतान फारीक केलें आपल्या गेल्या न्हू थँक्यू जिजस सारकें होय. रॉंग आहा जाल्यार सांगाय हांव कित्या सगळीं आमी शिकपा जाय ओके आनी रॉंग हें घेवन आमी वचपा जायना ओके सो देवान आमकां हें जेजू उदेशी आमकां नितीवंत केली ओ कितें म्हणटाय तेका जिवी सॉरी जिविताचें राज. हय मुखार वाचतें 90 म्हणटोच जशें एक मनशाचें गुन्यांवान सोमेस मनशांचेर खास्तीचें फर्मोण पडलें तशेंच एक मनशाचे परी भोक्तीचे कोन्यो सोमेस्तान मनशाचें जिवीत जोडूंक दिता म्हणजे तांकां देवाचे मानवलेली कोत्तात. ओके सो एक मनशा उदेशी जें मरण येयल्लें ओके तेच भाशेन ह्या दुसरी मनशा वरवीं जिवीत येयलें सारकें न्हू होय. आतां कसली जिवीत येयला आतां Righteous. सासनीक जिवीत रायचसनेस म्हळ्यार कितें नितीवंतपण म्हणजे कितें Right standing with God. रायट स्टँडींग विथ गॉड ओ हॅविंग द नेचर द सेम नेचर ऑफ God. गॉड ओके जो देवाचो स्वभाव हो सैम आमचे भितर आदां उदेशी कसलो सैम येयल्लो पातकाचो. पातकी सैम येयल्लो थँक्यू जिजस Thank you, Jesus. पूण जेन्ना आमकां जेजू येयलो आनी तेणें आमचे कुर्साचें मरण आमचें तो जेजू कोणाचें मरण मेलो आपल्याचें आमचें न्हू सारकें होय. जेजून आमचें मरण आपल्याचें घेयलें आमचीं पातकां आपल्याचें घेयलीं देखून ताका मरण भोगचें पडलें न्हू होय. ओके सो तो आमकां लागून तो मेलो आमची पातकां पासत तो मेलो आनी त्या उद्देशी आमकां कितें मेळ्ळें नितीवंतपण मेळ्ळें देवाचो सैम जो पवित्र आत्मो आमकोडे नासलो पयलीं ओके पवित्र आत्मो पयलीं कितें जातालो येतालो आनी वयतालो. येतालो वयतालो तो एक विजीट अशें दितालो थोड्या वखदां ओके कोणाकूय दिल सारकें देवा जाय तांकांच ओके आतां म्हाका धरया नॉर्मन बाब बरो दिसलो देवाक ओके थँक्यू सो म्हाका जेन्ना हो भाव बरो लागलो सो हांव ताका पवित्र आत्मो दितां आनी नॉर्मन बाब थिंगा तें वच आनी काम कर म्हणटा सो तो वयतालो आनी तें काम कोतालो पवित्र आत्म्याच्या बळान ओके आनी तें काम जालें म्हणटरी तो पवित्र आत्मो वयतालो थँक्यू जिजस Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. सो हें आमी
फुडें शिकया आमकां कितकोन देवान मोगान आमकां कितकोन हें केलें दिसा आमी हो रितीर म्हळ्यार आमचो मोग देवान आमकां हें सगळें केलां आमच्या मोगा पासत ओके सारकें न्हू आमकां एके सायडीचो मोग दिला आनी आमी हे फुडें ह्या 4-5 दिसांनी आमी पळयतलीं मोगा उदेशी मोगाचेंच आमकां ही वाटचाल आहा देवाचो मोग आमी अणभवपा जायो थँक्यू जिजस Thank you, Jesus. तर शेवटाचें मागणें कोण करतलो थँक्यू जिजस बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाळ बापा तुका आयच्या दिसा पासत आर्गां दिता ह्या वेळा पासत तुका आर्गां दिता हो दीस वेळ ही घोडी तुवें आमकां फावो केल्या तुज्या बरेपणान आनी ह्या वेळा मदें तुवें आमकां कितें जाय तें तुवें आमकां सगळें फावो केलें म्हणून तुका आर्गां दिता ही शिकवण सोंपेपणान तुवें आमकां दिल्या म्हणून तुका आर्गां दिता आनी ही शिकवण घेवन आमी दुसऱ्यांकूय ही शिकवण दिवंक आमी फुडें तयार जाल्यात तुजी कृपा आनी तुजी उर्बा आमकां आहा आमकोडे आहा म्हूण आमी पातयेताय आनी ही तुजी उर्बा आनी कृपा घेवन आमी फुडें आमच्या सोयऱ्यां शेजाऱ्यां मदें इश्टा मित्रां मदें आमी वचोन हें तुगेलें उतर परगोडटाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता तुका दिनवासता हें मागता जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन थँक्यू जिजस पवित्र